आमचो जो ओबीसी रिजर्वेशन आणि सगळ्यात व्हडलो इश्यू म्हणजे आमकां सगळ्यांक खबर आहा लास्ट 14 इयर्स आमचो जो सेन्सस आहा जे आफ्टर 11 आजपर्यंत तो सेन्सस जावंक ना आनी तो सेन्सस जावचो हे आमचें एक प्रमाणीक मत आहा. म्हणजे सेन्सस जाल्या नंतरूच ह्या राज्यांत ज्यो वेगवेगळ्यो कम्युनिटी आहा पळय तांकां आपली स्ट्रेंथ कितें आहा पळय ती कळटली. तो पयलो प्रॉपर सेन्सस जावचो ह्या हेचे पद्दतीचें एक निवेदन आमी आज तुम्ही ते सीएमाचेर न्हू एक हे आहा एक सरकाराची जबाबदारी की तो राज्याचो सेन्सस आहा तो सेन्सस प्रॉपर सेन्सस हो जावचो आनी जेणे करून ह्या राज्यांत ज्यो वेगळे कम्युनिटीचे जे लोक आहा ह्या सगळ्या कम्युनिटीच्या लोकांक त्या सेन्ससाचो फायदो मेळटलो हो त्याच्या फाटलो एक उद्देश. पुराय लोकसंख्येचो जावचो. हय राज्याचो आमी आमचो म्हणिना राज्याचो जाल्या नंतर ऑटोमॅटीक सगळें जातलें न्हू. जमोन हांगासर आमी हो दिवपाचें इतलेंच कारण की 2011 जो सेन्सस जाल्लो वो आमचे माहिती प्रमाणे हो चुकीचो आहा. म्हणजे आमी सीएमाकूय सांगलेलें आहा हो सेन्सस चुकीचो आहा आनी अशें चुकीचो सेन्सस केल्ल्या खास करून आमच्या भंडारी समाजाचे बद्दल तितून चुकीची माहिती आहा. म्हणजे जो आसपाक जाय सेन्सस जितली पर्संटेज आसपाक जाय आसली ती कमी आहा अशें आमकां दिसता. सो तेका लागून आमी खास करून आमचो आनी सगळ्या गोंयचो आख्ख्या सगळ्या जितल्यो जाती धर्म आहा तेंचो सेन्सस जावचो अशी म्हणून मागणी आयज आमी घेवन येयल्ली आहा. हो 21 जावपाक जाय आसलो पूण कोविडाच्या काळाक लागून कोविड आसलेल्या कारणान तो मागीर फुडें गेलो पळय तो आयज मेरेन जावंक ना. सो आतां सीएमान एश्युरन्स दिल्ले आहा ते आपूण करून घेता म्हणून. सो आमी इतले हितून आमी एक देव बरें करूं म्हणटा आमचो भारतीय जनता पार्टीचो उपाध्यक्ष बाब दत्ता खोलकर हाणें आमकां ही जागृताय दिली. भंडारी समाजाचे जितले लिडर आसा आणि डिफरंट पॉलिटिकल पार्टींचे लिडर आसा ते सगळे हांगा येयले आणि ओबीसी म्हणजे ओबीसीचे जे हे घटक आसा ते सगळे घटक ज्यो कास्ट जाती आसा जमाती आसा तांकां सगळ्यांक एकठांय घेवन खंय ना खंय जो सेन्सीस जावपाची गरज आसा. कारण सेन्सीस म्हटल्यार आतां जशें सांगलेलें आसा की सेन्सीस कितलीच म्हणजे 2011 जाल्लो तेच्या नंतर कांयच जाल्लें ना आनी अजून पर्यंत हो डिले जायत आसा. हेजो जो आमी डिमांड जो आसा तो मुखेलमंत्र्याक आयज दिल्लो आसा आनी तेंच्यांनी सांगलां की आपूण जाता त्या भशेन करून घेतलो म्हणून. पण आमकां अपेक्षा आसा की जातलो म्हणून बेगीन कित्याक अशें जावपाक जायना की डिले जालो कित्याक सगळे आयज खंय ना खंय आमकां खुबशे बेनिफिट्स मेळपाचे आसा ते बेनिफिट्स आयज मेळना आनी आमकांय खूब जाण आमी जेन्ना लोकांकूय मेळटा लोक आमकां सांगता की हे बेनिफिट्स आमकां कित्याक मेळना. सो हे बेनिफीट मेळोवपाक लागून खंय ना खंय आमचें काम हे चालू उरपाक जाय आनी तेकाच लागून आयज सगळे आमी एकठांय जावन हांगा मुद्दमून मेळपाक येयले आनी तांकां जो डिमांड आसा हो सेन्सिसाचो डिमांड घातलेलो आसा. तशेंच बाकीचे डिमांड्स आसा ते डिमांड्स आमी काळांतरान फुडें आसा तेन्ना घालतले की जी आमची सगळे जातीची आसा तांकां बेनिफीट जे आमकां हितून दिल्ले आसा संविधानान दिल्ले आसा ते बेनिफीट मेळचे म्हणून. आनी म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यांनी मागणी जी आसा आमची ती मागणी आयकून घेवची कारण खूब जाण आपापणाचे दृश्टिकोनांतल्यान एक पॉयंट मारता आनी हे पॉयंट आमी घेवपाक हांगा ना. आमी जे आसा ते आमकां कॉन्स्टिट्युशनान रायट दिल्लो आसा. सो जो कॉन्स्टिट्युशनान आमकां जो हक्क दिल्लो आसा तो हक्काचेर आमी उलयता आनी तो हक्क आमी घेवन फुडें वयता. प्युअरली सेन्सस बेज सेन्सस सोडलो जाल्यार कसलोच दुसरो विशय ना. सेन्सस जावंक जाय गोंयाच्या अदर बॅकवर्ड क्लास एसटी सगळ्यांच्या कम्युनिटी खातीर तो इम्पॉर्टंट आसा. कारण रिझर्वेशन जो विषय आसा आमी पळयले की आज एसटी रिझर्वेशनाक पर्टिक्युलरली एसटी रिझर्वेशनूय मागला पण डेटा नाशिल्ल्या कारणान हे एसटी रिझर्वेशन हॅपझायडली दिवचे काय आनी दुसऱ्यांचेर अन्याय करचो हो एक मोठो प्रश्न आसा. तशेंच आमी हेंय पळयलां की कांय पंचायत इलेक्शनाक ओबीसी डेटा अवेलेबल नाशिल्ल्या कारणान ओबीसी रिझर्वेशन करपाक वेगवेगळे दुसरे ते हे लायतात दाखले लायतात आनी ताका लागून इश्यू येता. हे जावचें न्ही म्हणून एक प्रॉपर सेन्सस आसप इम्पॉर्टंट आसा फ्रॉम ऑल पर्स्पेक्टिव्ह नॉट जस्ट फ्रॉम ओबीसी पर्स्पेक्टिव्ह बट फ्रॉम द पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ ऑल कास्ट रिलीजन बेस्ड और वॉट एवर दॅट वी नीड टू हॅव दॅट डेटा दॅट हॅज टू जाय. इट इज ड्युटी ऑफ द गव्हर्मेंट टू डू इट. आनी ती जर आनीक डिले जायत जाल्यार फुडलें इलेक्शन आसा फुडली झेडपी आसा पंचायत हांकां सगळ्यांकच ते मारक आसा. सो तो जावचो हो मुख्य हेतू करून आमी हें केलां. भंडारी समाजा तर्फे आमी एक फुडाकार घेतला
कारण आमकां दिसता की आमी आज सगळे भंडारी समाजाचे जे लोक आसा ते एकठांय खंय तरी जावपाक जाय आनी एकठांय जातले जाल्यार बरे स्टेटा खातीरूय बरे विशय घेवन समाज फुडें सरपाक सोदता हो मुख्य हेतू आसा. आज तोच हेतू घेवन आमी फुडें सरला. तुमच्या माहिती प्रमाणे भंडारी प्रॉपर्टी कितली आसा तुम्ही ते आज कोणाकूच खबर ना. आज सरकारच्या हाज्या प्रमाणे भंडारी समाज 17% जाता, 16-17% जाता, पूण आमच्या माहिती प्रमाणे आमकां जे दिसता ताच्या प्रमाणे इट इज मच मोर दॅन वॉट इट शूड बी. आता हो विशय सेन्सस जाल्यारूच क्लियर जातलो. तसोच बाकीचोय डेटा कोणाक खबर ना. एसटी समाज खंय आसा, एससी समाज खंय आसा, खंयच्या तालुक्यात कितलो आसा. आनी एसटी रिजर्वेशन जेन्ना आतां आमी फुडें सरता, सरकारूय म्हणटा आनी आमी सगळ्यांनी पार्टी तर्फे तांकां तेंको दिल्लो आसा की एसटीचो रिजर्वेशन जावचो. पूण हॅपझर्डली जर जालो जाल्यार ज्या जाग्यार एसटीक खरोच रिजर्वेशन जाय तो थंय जावंक जाय अशी आमची मागणी आसा. तो जर रॉंग जाग्यार जालो जाल्यार ताका ताजो फायदो जावचो ना आनी ज्या समाजाक थंय एसटी ना थंय तांकांय नुकसान जातलें. सो तो जावचो न्हय हो मुख्य हेतू आसा. दिसो न्ही म्हणटा आता दिसता सगळें